भावांच्या याजकी दीक्षेच्या या जबाजीक लितुजेच्या संभ्रमाक आमच्या कार्मेलीत कुटुंबाच्या नांवान तुमकां सोमेस्तांग बरो येवकार मागता. दियाकोनू किरण लोबो बेलतंगडी साईब साल्वदोर फिरगजिसो, दियाकोन मेल्विन लस्रादो निर्कन बागीवंदो तोमास फिरगजिसो आणि दियाकोन निकेश डिसोजा पानीर काकुळतमायेच्या फिरगजिसो. हे ते एक जण तरणाटे दियाकोन याजकी दीक्षा घेवन परम याजक जावन आसच्या क्रिस्ताचे मनियारी जावन या आधुनिक काळार पवित्र सभेच्या नांवान मनियारपण चलोवंक धैर्यान आनी उर्बेन फुडें आयल्यात. ह्या सक्रामेंता वरवीं एका मनशाक मनियारपणाचें याजकपण चलोवंक अधिकार मेळटा म्हणटा आमची पवित्र सभेची दोतोर. एक याजक आपले पवित्र सभेक बांदून हाडूंक आनी चलोवंक क्रिस्तान वापरचें हातेर देखून देवाच्या उतरांत आनी कुरपेंत पवित्र सभेक वागोवचें काम हर एका कातोलीक याजकाचें म्हणटा वातिकान महासभा. त्याच वेळार थोड्याच दिसा आदी अंतरुल्लो आमचो आदलो पाप साहेब बेनेडिक्ट 16वो जागो वयता. याजकांचो संको उणो जावचो संको हेरांनी तांच्या कामांनी मेतेर जायजे म्हूण सांगना. सत कितें म्हळ्यार जेन्ना लायक लोक तांची जबाबदारी सारकी पाळटा याजकांचो पात्रय सारको दिसून येता. सगळ्या समुदाया वयर तांचें गवळीपण भावार्थाची साक्ष आनी क्रिस्त मस्तकाच्या नांवान सडवणेचे मिस्तेर वांडची तांची जबाबदारी सडीत मापान कळटा म्हणटा आमचो पाप साहेब. देखून आमी आतां मिसाक आयती जावया. दये करून ह्या लितुर्जे वेळार तुमची मोबायल फोनां बंद दवरा. परत्यान उगडास करून दिता तुमची मोबायल फोनां बंद करून दवरा. तशेंच ह्या लितुर्जी कार्या वेळार आमी नेमलोलो फोटोग्राफार मात्र ह्या कार्याच्यो तस्विरो काडटलो. देखून तुमचो सहकार आसचेता. आतां याजकी दिक्षा घेवनचे आमचे दियाकोन भाव आपल्या आवय बापाय सांगता आनी याजकां आनी गवळी बापां बराबर वेदीशी मेटां काडटना आमी सगळीं प्रवेश गिता द्वारी ह्या लितुर्जीक संभ्रमाक सुरवात दिवया. दयेकन उबी रावा.
आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. शांती तुमचे सोवे आसू. तुमचे सोवे आसो. मगाळ भाव भयणीनो, तेगा दियाकोना सांगाता तांच्या कुटुंबा बराबर तांच्या धार्मीक मेळाच्या वडिलां सोवे आनी हेर सोद्या सोवे सैर्या धैर्या इश्टमंत्रा सोवे आमी आसा. देवाचें काम मुंदरसून व्हरूंक जेजू क्रिस्ताक बापान मेल्किसेदेकाच्या वर्गाचो याजक म्हणून नमयारले. सस्नाक बाळचें हें याजकपण दोन रितींनी आमी वांटून घेता. एक पवित्र स्नानांत रायाळ याजकपण, जेजू क्रिस्ताच्या रायाळ याजकपणांत पवित्र स्नानांत वांटेली. आनी आज वडोल प्रस्तावनान सांगिल्ल्या प्रमाणे मणयारपणाचें याजकपण, सेवेचें याजकपण, बागोवन पांय धुवचे तसलें याजकपण तें घेवंक मणयारपणाचें हे रायाळ याजकपण घेतलेले. ते एक तरणाटे पवित्र स्नान घेतलेले, तिरावणी घेतलेले, पवित्र आत्म्याची कृपा घेतलेले. आज कृपा वयर कृपा, कृपे वयर कृपा घेवंक हांगासर आसा. तांच्या सांगात मेळोन ह्या पवित्र बलिदानांत आमी वांटो घेवया. नितळ काळजान हें बलिदान भेटोवच्या खातीर आमचें उणेपण, आमचीं पातकां वळखून घेवया आनी बोगसाणें मागया. हांव पातकी सर्वपदार्थ देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, सगळ्या अवसार सांगता मनान चिंतून मनान विचारून वायट धरून आनी बरें सांगून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. होमुसो अपराध, होमुसो अपराध, होमुसो व्हड अपराध. ह्या कसलो पवित्र स्नान सांगपाक न्हय, सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, तुजे खातीर आमच्या सर्वेस्वरा देवा लागीं विनंती करात प्रार्थना करता. सर्पद्वेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो.
देवाचे शेळे तू संसाराचे पाप काढता आमची काकूत कर आमची काकूत कर तू बापाच्या उजव्यात पोचलाय आमचे मागणे मानून घे महिमा 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 देवा उत्सर्गी उत्सर्गी कित्याक उबी अज्ञान सांगाती देवा बापाचे महिमे जेसू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या देवा, तुझ्या परजेक सोलोवच्याक याजकांच्या मणियारपणाचो तो उपयोग करताय. आज याजकपणाचें देणें दिवंक विंसून काडताय त्या तुझ्या पवित्र सभेच्या प्रधान सेवकांक तिरासणेन तुजे कुशेक कालती जावचें देणें दी. अशें आपल्या मणियारपणांत आनी जिवितांत क्रिस्तांतय तुका महिमा हाडूंक ते पावो, जो तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. वचपा पयलें लोकांक आपणा लागीं उलोवच्या देवाक आयकूंक तयार करची एका याजकाची जबाबदारी म्हणटा एका याजकान वापरचें मिसाचें पुस्तक. ताका पूरक जावन म्हणल्या बरी आयची वाचपां देवान विंचलेल्याची वडवीक सांगतात. देखून जें कितें पवित्र वाचपांनी आमकां आयकूंक मेळटा तें ह्या लितुर्जे वेळार घडोवन येवचें आमी पळयतल्यांव आनी हाका साक्ष जातल्यांव. देखून आतां ही वाचपां चीत दिवन आयकुया. इसय या प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप. उजियाराय अंतरलेल्या वर्सा भोवून सिंहासनार बसून असलेल्या सर्वेस्पराक हांवें देखलो. ताच्या मांताच्यो देगो सगळ्या वेदिस्थानांत विस्तारलेल्यो. सेवक कशे सेराफ उबे आसले, हांकां जण एकल्याक 6 पकटे आसले. ते एकामेका ओडल्यान आपोवन म्हणटाले, पोवीत 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 धलबरांचो सर्वेस्पोर, सगळी पृथ्वी भरल्या ताच्या महिमेन. आपयतल्याचे बोबेक प्रवेशस्थानाचे कांबेच हालोंक लागले आनी सगळे देवार धुवरान बरोवन आयले. जेदवा हांवें मुले, निर्भागी हांव, म्हाका आनीक वाचूंक नाका, कित्याक अशुद्ध वंटाचे पर्जे मदें हांव जियेता. तरी म्हज्याच दोळ्यांनी दलबरांच्या सर्वेस्पोर रायाक हांवें देखलो. तवल सेरफा भितरलो एकलो म्हजे कुशीन उबलो. वेदीर तावन कैलात्यान काडलेले उज्याचे एक जिवे केंड ताचे हाती आसले. ह्या केंडान ताणें म्हज्या वंटाक आपडले आनी मुले, पळय हाणे तुजे वंट आपडल्यात, देखून तुजे पाप परिहार जाला आनी तुज्या पातकांच्या बोक्सांनी तुका मेल्ला. उपरांत सर्वेस्पराचो तालो हांवें आयकलो. ताणें मुले, कोणाक हांव धाडूं? कोण तो आमचो दूत जावन वसात? तेदवा हांवें जाप दिली, आबले हांव आसा, म्हाका धाड.
देवाचे उतर हे देवाचे मोठे उपकार. भावा भयणीनो, आता तुमचे मध्ये आशिल्ल्या वडिलांक हांव ही बुधबाळ सांगता. हांव ही तुमचे बरी एक वडील आनी क्रिस्ताच्या कश्टांचो साक्षीदार. फुडें उगडापी करूंक आसचे महिमेन तुमचे सवय एक वांटेली. तुमचे ताबेन दिल्ल्या देवाच्या हिंडाक तुमी सरया. देवाचे कुशे प्रमाणे ताची जतन घेया, पूण कायद्याच्या बळान न्ही, बागार संतोसान. तुमकां मेळोवंक आसा तो कायदो चिंतून न्ही, बागार काळजाच्या उदारपणान. तुमचे जतनेक दिल्ल्या हिंडांक तुमी कठिणायेन सोलोवचे न्ही, बागार तुमी सुबरी देख दिया. हाचे वरवीं श्रेश्ठ गवळी प्रत्यक्ष जावच्या वेळार केदीन सुभावानांतलो महिमेचो मुकुट तुमी जडूंक पावतेल्यात. देवाचे उतर हे देवाचे उपकार. Hallelujah.
भक्त तुझो तुका तो मान वलो तुवेंच विंचून काडलोलो तू तो नव्या सोव्याचो Alleluia, 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 Alleluia. सर्वे स्पोर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोबे आसो जुवाम परमने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुया. जेवण बी जातास जेजू सिमांव पेद्रू लागीं विचारी लागलो सिमांव जुवांच्या पुता हंचे प्रास चड तूं म्हजो मोग करताय मो वय सोम्या जाप दिली ताणें हांव तुजो मोग करता म्हूण तूं जाणाय जेजून ताका सांगलें म्हज्या शेळयांक सरय परत्यान दुसरे फावटी तो विचारी सिमांव जुवांच्या पुता तूं म्हजो मोग करताय मो वय सोम्या हांव तुजो मोग करता म्हूण तूं जाणाय जाप दिली पेद्रून सरय म्हज्या शेळयांक म्हणून जेजून ताका सांगलें तिसरे फावटी जेजून ताचे लागीं विचारलें सिमांव जुवांच्या पुता तूं म्हजो मोग करताय मू तूं म्हजो मोग करताय मू म्हणून जेजून तिसरे फावटी विचारलेलें आयकून पेद्रूक मनांत दुखलें तवळ तो म्हणालो सोम्या तूं सगळें जाणाय हांव तुजो मोग करता म्हूण तूं जाणाय जेजून ताका म्हळें सरय म्हज्या बोकऱ्यांक देवाचे उतर हे वाकरी तुका क्रिस्ता ताका मानता तसलें एक पवित्र आनी जिवें बलिदान जावन तुमकांच तुमी समर्पण दिजय म्हणटा साम पावल सर्वेस्परा देवाच्या ह्या ताळ्याक पाळो दिवन हांव तयार आसां म्हूण तांची इच्छा हे थेग भाव आतां उसारतात आमच्या कार्मेली प्रांताचे वडील अदीक म्हणदीक बाप जॉर्ज संतुमायर हे आमच्या भावांची शिफारस करतात आनी गवळी बाप तांकां याजकी वर्गाक विंचून काडतात ते जातच आमी संतोशान सर्वेस्पराक हरसून सोम्याक दिन वासुया म्हणलो श्लोक उबे रावन गावचो याज्याकी संस्करणी घेवंक आसा ते मुखार सरात दियाकोन मेल्विन लस्रादो दियाकोन किरण लोबो दियाकोन निकेश डिसोजा भोवमनादीक बापा ह्या आमच्या भावांक याज्याकी वर्गाक उबारात म्हणून पवी सभा मागता ते याजाकी वर्ग घेवंक फावत असले म्हूण तूं जाणाय ख्रिस्ती पजे लागीं विचार केल्या उपरांत आनी तांचेर जबाबदारी आसल्याचें मत घेतल्या उपरांत ते फावत असले म्हणून दिसून आयलां सर्वेस्परा देवाच्या आनी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या आदारान ह्या आमच्या भावांक आमी विंचून काडटा देवाचे व्हड उपकार सोम्या दिन वासुया तो बरो सोम्या दिन वासुया तो बरो सोम्या दिन वासुया तो बरो मोगा परिमिता सो करो
जेजू क्रिस्ततय म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, ते एक जण युवक दियाकोन किरण, मेल्विन आनी निकेश हांव हाजीर आसा म्हणल्यार ह्या उतराकाल आज तांणी कसली भेटवणी करची आसा आनी केदी व्हड जबाबदारी घेवंक आसात ती जाणां जावन हांगासर आसात. ताका आमी साक्स तांची कुटुंबदारां, वडिलां, भाव भयणी, सैरी दैरी, तांचें व्हडलें कुटुंब, कार्मेलीत मेळाचे वडील आनी सांदे, आनी ताचें की व्हडलें कुटुंब, देवाचें कुटुंब म्हणून आपयता हांव, फॅमिली ऑफ गॉड, पवित्र सभा हांगासर जमा आसा. देखून ते केवल तांच्या कुटुंबा खातीर न्हय, ते केवल कार्मेलीत मेळा खातीर न्हय, बगार सगळ्या संवसारांत विस्तारलेल्या पवित्र सभेक याजक जावन आज तांकां ते लायतात. देखून संवसाराच्या खंयच्याय पंथार तांकां धाडलें जाल्यार आपले म्हाका धाड, हांव तयार आसा म्हणून पयल्या वाचपांत आमी आयकलें इजायाचीं उतरां, 3 उतरां ते सांगून भायर सर वेतले फाटीं फुडें पळयनासतना. आनी तसल्या ह्या महान मिसावाक सोमी तांकां विस्ता. आज हांव एका विशयाचेर गमन ओडूंक आशेतां प्रत्येक जावन. हेच्या दुसऱ्या वाचपांत सा पेद्रूच्या पयलें पत्र तें तांतले उतरां आमी आयकलीं पेद्रून, आनी तशेंच वांजलांती पेद्रू कडेन जिजून केल्लें संभाशण आमी आयकलें. सा पेद्रूचें मणयारपण कसलें आनी ताच्या सांगाता आनी ताच्या अधिकारा काल सर्व गवळ्यांचें मणयारपण कसलें लात्यान जाल्यार कुम पेत्रो एत सुप पेत्रो म्हणटात. पेद्रू सांगाता आनी पेद्रूच्या अधिकारा काल, पेद्रू काल कसलें मिसांव आमकां आसा म्हळ्यार जें मिसांव पेद्रूक दिल्लें तें उरिल्ल्या आपोस्तलांकी सोमयान दिल्लें आनी ताचे उत्तराधिकारी जावन आसात बिस्प, आनी बिस्पाच्या ह्या अधिकारा काल आनी तांच्या मिसावा काल आज ह्या तेगा भावांक पवित्र करता, ते लायता, मागता, अभिशेक करता. तरी पाठिंबो दिवची वडिलां, कुटुंबदारां, धार्मीक मेळ ही पवित्र सभेच्या भायर नान, त्याच पवित्र सभेचो वांटो जाल्ल्यान देवाचें मिसांव एकच जेजू क्रिस्त एकलोच आनी ते एकाच मध्यस्थाकाल ते मिसांव सोलोवन व्हरतले. हो विशय विवर्सूंक एक गडीत रबिंद्रनाथ टागोर हाच्या जिवितांतलें तुमच्या मुखार दवरता. एक दीस रबिंद्रनाथ टागोर असो रांदपी येवंक नातलो खंय, सदां येतलो, वेळार रांदून दितलो, ताका सकाळींचो नश्तो, उपरांत घर जाण पुसून नितळ करतलो, सक्कड त्या त्या जाग्यार त्यो वस्तू दवरतलो. पूण एक दीस सकाळीं वो ना, हाका कुजनाक वचून सकाळींचो नश्तो तयार करची ती कला, ती विद्या कळीत नातली. सर्वस्व तो ताच्या रांदप्याचेरच ओंदून आसलो. हो रांदपी ना म्हणटाना वस्तू खंय आसात म्हणल्यार ताका मेळनान, आनी दादल्या मनशां मस्तवटी वस्तू मेळनान, बायल मनशांक आपयचें पडटा, पाद्रापांक गेल्ले कश्ट. आनी घरा कोणी नात, हेणें तेणें शिंपडल्यात वस्तू, ताणेंच कशेंय सोदून करून ताचो नश्तो तयार केलो. पूण राग पांयांत तावन तकलेक सडटे आसलो, हो कित्याक येवना, सांगूंक येना म्हणून. वस्तू सक्कड एक वरभर सांगाता मांडावळीन दवरल्या उपरांत घर इल्लें जाण नितळ केल्या उपरांत सदां दनपार जाताना हो आयलो. कांय उलयनासतना मौनपणी सारोण काण झाडूंक सुरू केलें.
ताका पळोवनूच रावल्लो रबिंद्रनाथ टागोर इल्ल्याशा वेळान बोबाट मार म्हणटा तुज्या हातांत असलें सकयल घाल. तुका हांगासर आनी काम करूंक ना. तुजी दिश्ट म्हाका जायना. आज तावन तुका कामांत हांव खाण सोडटां अशें म्हणून सांगून सोडलें. तरी हो रांदपी कांय गडनातल्या बरी सारोणकाण जाट्टे आसलो. इल्लेशा वेळान ताणें एक ल्हव पूण गनादीक ताळ्यान म्हळें काल राती म्हजी निमाणी धूव मरण पावली. एकच फावटी म्हळें काल राती म्हजी निमाणी धूव मरण पावली. टागोराचो राग गडये भितर कोरगोन उदाक जावन नपयस जालो. ताच्या भितर आसची ती बोगणां ती दूख बेजाराय चिंतून हाका ताच्या ताणें केल्ल्या एका वराच्या कामा विशीं कांय पडोवनूच सोंसना. चिंतूंकूच जायनातलें तसलें. तरी हो मनीस आपल्या दुवेचें मरण जालां जाल्यारय सकाळीं येवन नस्तो तयार करूंक या दुसरें काम करूंक आयलां न्ही म्हणून चिंतून हो सगळो तळ मळ्ळो. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, हातूंत गवळी कोण शेळी कोण विचारा तुमी. बटलेर वा रांदपी गवळीगी वा ताची शेळी पयशे दितलो, गवळीगी ह्या सेवा घेतलो सांगूंक कश्ट. खरो मोग खंयसर आसा गी म्हळ्यार जेन्ना एका नौकरान आमी चिंतचें दनयाची बरी सेवा केल्यार खरो मोग आसा म्हणून. पूण नीज खरो मोग आमी सोदून काडटा. जर एक काम दितलो कामदातर बागोवन आपल्या नौकराची आपल्या सेवकाची सेवा करता तो जाल्यार खरो मोग. जेजून तसलो मोग दाखयलो. पूण हो ताचो सेवक टागोराच्या की उजल्या घनाचो मनाचो तो एक जिनोस दाखयता जाल्ल्यान ताच्या मुखार तो स्तब्ध मौन जालो. आज आमी आयकलें सोमयान इसारचें सवाल सान पेद्रूक. सिमांव तो पेद्रू म्हणना सिमांव म्हणटा. ताचे अस्कत काय एक उल्लेख करून पेद्रू तूं कडाप पूण पेद्रू म्हणना सिमांव म्हणटा. तूं म्हजो मोग करताय गी. वय सोमी हांव तुजो मोग करता. सरय म्हज्या शेळयांक. दुसरे फावटी 3 उतरां. तिसरे फावटी सोम्या तूं सगळें जाणाय हांव तुजो मोग करता म्हणून 3 फावटी एकच मिसांव. सरय म्हज्या शेळयांक. सरय म्हज्या शेळयांक. सरय म्हज्या बोकऱ्यांक. दुसरे फावटी शेळयो म्हणटना नेण्ट्यो शेळयो आत्तां जल्मल्ल्यो लॅम्स तसल्यांक जेजू आमकां कशें पळयता. आज जल्मल्ली हे बोकडे पील कितले नाजूक टेंडर. तांकां कशें चलयचें. गायन वासरूंक घालें जाल्यार त्या वासराक कितल्या मोगान आमी भोव नाजूकपणी चलयता. तें आमी चिंता आसतना जेजू कसलीं बोगणां दवरून पेद्रूक सांगता तें आयका जाय. आज तसल्या कामाक ह्या तेगांक सोमयान विंचून काडलां जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आनी तेंच काम इसारता सोमी. मेल्वीन, निकेश, किरण तूं म्हजो मोग करताय. आनी खंडीत जावन ते म्हणटात सोम्या तूं जाणाय हांव तुजो मोग करता म्हणून. ताची उतरां आदेश सरय म्हज्या बोकऱ्यांक. सरय म्हज्या शेळयांक. कशें हेंच वासाप मुखार वाचून गेल्यार जुआंवच्या वांजेलांतलें निमाण्या अध्यायांतलें उपरांत जेजू ताका सांगता खंयच्या तराचें मर मारिफात दो देवाक महिमा दितलो गी म्हणून. आनी निमाणे तो म्हणटा म्हजो पाटलाव कर. म्हजो पाटलाव कर. नावाडीक बरयणार डिट्रिश बोनॉफर नाझी जैलांत वा कॉन्सन्ट्रेशन कॅम्पांत मरण पावल्लो एक प्रोटेस्टंट देवशास्त्री तो म्हणटा
जेन्ना सोमी म्हजो पाटलाव कर म्हणटा हाचो अर्थ तूं ये आनी म्हजे सांगाता मोर, म्हजे सांगाता मोरोंक ये म्हणून अर्थ म्हजो पाटलाव कर म्हळ्यार. आनी देखून तो ताचो एक नांवाडीक बूक आसा, द कॉस्ट ऑफ डिसायपलशीप, सीस जावच्याचें मोल कितलें गे म्हणून. द कॉस्ट ऑफ डिसायपलशीप ह्या बुकान तो सांगता 2 तरांची कुरपा, एक मार्गयाची कुरपा आनी एक सोवायाची कुरपा. द चीप ग्रेस अँड द कॉस्टली ग्रेस. चीप ग्रेस म्हळ्यार उण्या दरीची वा सवायाची कुरपा म्हळ्यार आमकां पदकांचें बोगसणें जाय, जिणी बदलूंक नाका. आमकां पदकांचें बोगसणें जाय, कुमसार जावंक नाका. आमकां पदकांचें बोगसणें जाय, नवी जिणी जियोवचो निर्धार करूंक नाका. ही सोवायाची कुरपा, ती खंयी पावना, ती सोम्याची न्हय, आमी ती आसेता. पूण मार्गयाची कुरपा म्हळ्यार कुरसायलेल्या जेजूची कुरपा. त्या बोगसण्या फाटल्यान ताणें रगत वारयलां, त्या सेवे फाटल्यान ताणें ताचो जीव दिला. आनी देखून म्हजो पाटलाव कर म्हळ्यार अर्थ ये म्हजे सांगाता मोरूंक. आमी सांगाता या आनी मोरया. आज देखून ह्या आमच्या भावांक जेजू सांगता, तूं म्हजो मोग करताय, ये म्हजो पाटलाव कर, म्हजे सांगाता मोरोंक ये. तुकाच तुवें मोरा जायी, तुकाच तुवें इन्कार करीतय, तुजो कुरीस घे जायी आनी म्हज्या फाटल्यान ये जायी. आनी देखून सोम्याची ही आशा ह्या आमच्या भावांनी पुर्ती करी जायी. आनी जशें पयलीं आयच्या दुसऱ्या वाचपांत आमी आयकल्ल्या प्रमाणे पेद्रून सांगल्लीं उतरां ताच्या लोकांक फायद्या खातीर न्हय, ह्या खंयचोय वडपणा खातीर न्हय, तुजी जबाबदारी उदारपणान देवाच्या मोगान ती पाळूंक ताणें उलो दिलो. आज आमकां दिल्ली ही जबाबदारी मोगाच्या भावांनी भयणीनो प्रत्येक जावन तुमकां तेगा भावांक पाप साहेब फ्रांसिसाची उतरां उडासा काडटा. उडास करा, तुमी खंय जावन आयल्यात म्हणून. तुमच्या आवयचो, तुमच्या आजयेचो, तुमच्या दोतोन शिकयतल्या शिक्षकाचो ताणें तुमकां देवाचें उतर दिलें. ताणें तुमच्या काळजांत भावार्थ घालो आनी भावार्थाचें देणें तुमकां मेळाशें केलें. आनी तशें जाल्ल्यान देवाच्या उतरांचो नियाळ करा. तुमी कितें वाचतात तें तुमी सत माना. तुमी कितें सत मानतात तें तुमी शिकया आनी तुमी कितें शिकयतात तें तुमी पाळा. जीं उतरां दियाकोनाच्या दिक्षे वेळार सांगची तसलीं तो उडासा काडटा. आनी परत तो 17 सांगता, उडास करा. देवाचें उतर तुमचें आस्त बदीक न्हय, देवाचें उतर तुमचें आस्त बदीक न्हय, तें देवाचें उतर, देखून ताची जतनायच करा. आनी पवित्र सभा हाची नीज जावन जबाबदारी घेता. देखून त्या पवित्र सभेच्या नांवान ह्या देवाच्या उतराची जबाबदारी घेया. कोण वेतलो म्हज्या नांवान इजायाक विचारल्या बरी, आज सोमी हांकां विचारता, म्हाका धाड. देखून तुका जाय जाल्ल्या प्रमाणे देवाचें उतर विवरसूंक न्हय. स्पिरीट देवाचो पवित्रोत्म कशें आमकां समजयता त्या प्रमाणे तो समजूंक आनी ह्या उतरां मारिफात देवाच्या शेळयांक तांचो पोस करूंक, त्या उतरांनी ताच्या सक्रामेंतां मारिफात आनी ताच्या सेवे मारिफात तांकां बांदून हाडूंक सोमी आज हांकां धाडटा. देखून परत पापा फ्रांसिसान सांगचें उतरां, तुमचें याजकपणाचें हें मिसाव व्हडा संतोशान आनी व्हडा मोगान, खऱ्या मोगान मुंदरसून व्हरा आनी तुमचे सकट गरजो सोम्याक समर्पण दिया. ताच्या गरजां प्रमाणे तुमी गवळी, तुमी दलाली न्हय, कामाचे न्हय, तुमी गवळी. तुमी मध्यस्थ, तुमी दलाली न्हय. इंग्लिशान जाल्यार यू आर पास्टर्स नॉट फंक्शनरीज. बी मिडिएटर्स नॉट इंटरमिडियरीज.
तुम्ही मध्यस्थ सोम्या जेजूच्या मध्यस्थपणांत वांटेली. तुम्ही दलाली नाही, पयशां खातीर हें काम करचें न्ही. आज देखून मोगाच्या भावांनी भयणीनो, ह्या आमच्या तेगा भावांनी विंचून काडलेलें हें मिसांव तांणी विंचच्याकी पयलें सोम्यान तांचे खातीर विंचून काडलेलें देखून तांच्या सगळ्या जिवितांत तांणी करचें काम परिणामकारी जावच्याक तें कोंता पावोवच्याक सोमींच तांकां आदार दिवं दी म्हणून आमी मागया. बरे गवळी जावं दीत बऱ्या गवळ्या जेजू बरी. याजकी मणियारपण सेवेचे मणियारपण म्हणून सांगलां आमकां बिस्पांनी आत्तांच. सोम्याच्या हिंडाची जतन, बरी देख, शुभ वार्ता परगटणी, पवित्र सक्रामेंतांची संभ्रमणी, मागण्याचें जिवीत आनी आपणाचीच स्वा भेटोवणी हे कायदे पूर्णपणी पाळच्याक याजकी सेवेक लक्ती जाल्लीं सावलां गवळी बाप विसारतना उमेदवार तांची कबलात उसारतात. म्हज्या मोगाळ भावानो, याजकपण घेवंक मुखार सरचे आदीं ह्या परजे मुखार ही जबाबदारी घेवंक आनी ताचे कायदे पाळूंक तुमकां खुशी आसा म्हूण तुमी दाखोवंक जाय. सोम्याच्या हिंडाची जतन करच्याक याजकी वर्गांत बिस्पासो प्रामाणीक सहा वावराडी जावन पवित्र आत्म्याच्या आदारान याजकी मणियारपण सदांच सोलोवंक तुमकां खुशी आसा. शुभ वर्तमान परगटून आनी कातोलीक भावार्थ शिकोवन देवाच्या उतराचें मणियारपण फावो ते परी जाणवायान सोलोवंक तुमकां खुशी आसा. देवाच्या महिमेक आनी क्रिस्ती परजेच्या भाग्यवंतपणाक पवित्र सभेचे साली प्रमाणे क्रिस्ताचे गुट विशेष जावन क्रिस्ताचें पवित्र बलिदान आनी प्राजित असो संस्कार भक्तीपणी आनी विश्वासीपणी समारंभ तुमकां खुशी आसा. तुमच्या अधीन दिलेल्या परजे पासत देवाची दया जोडचे खातीर तांबान आसतना मागणें करची जबाबदारी पाळूंक तुमकां खुशी आसा. क्रिस्तान आमच्या श्रेश्ठ याजकान आपुणूच निर्मळ बली जावन बापाक भेटवणी केली. ताचे लागीं दिसान दीस अदीक व्हड एकवटान जियोंक आनी ताचे बराबर मनशांचे सोडवणे खातीर देवाक तुमची भेटवणी करूंक तुमकां खुशी आसा. आतां उमेदवार तांचे विधेयपणाची भास दितात, कित्याक हे मणियारपण तांकां दिवचे पवित्र सभेन आनी हर एका संगतींनी धर्म प्रांताच्या गवळी बापांक तांणी काल जावन सोलोवंक आसा. त्याच बराबर तांच्या प्रांतीय वडिलांकी, कित्याक हे मणियारपण क्रिस्ता सारकेंच पाळच्यांत ताचो धार्मीक समुदाय जबाबदारी घेता. तूं याजकी मणियारपण सोलोवंक आसतलोय त्या धर्म प्रांताच्या बिस्पाक तशें तुज्या संस्थेच्या वडिलांक मान दितलोय आनी कालतो जातलोय म्हूण भास दिताय. वय हांव भास दितां. देवान तुजें सगळें बरें काम सुरू केलां तें तूं संपूर्ण करूं. तूं याजकी मणियारपण सोलोवंक आसतलोय त्या धर्म प्रांताच्या बिस्पाक तशें तुज्या संस्थेच्या वडिलांक मान दितलोय आनी कालतो जातलोय म्हूण भास दिताय. वय हांव भास दितां. देवान तुजें सगळें बरें काम सुरू केलां तें तूं संपूर्ण करूं.
तूं याजकी मणयारपण सोलोवंक आसतलोय त्या दोन प्रांताच्या बिस्पाक तशें तुज्या संस्थेच्या वडिलाक मान दितलोय आनी कालतो जातलोय म्हण भास दिताय. वय हांव भास दितां. देवान तुजें सगळें बरें काम सुरू केलां तें तोच संपूर्ण करूं. जायत्या मदल्यांक थोड्यांक मात्र विंसलां तरी ते आमच्या मदलेच आमच्याच रक्ता मासाचे. तरी देवाच्या नांवी मणयारपण सोलोवंक तांकां अधिकार मेळटा. हांगा जाय खालतेपण आनी मणयारपणाची नाजूकाय. सांता भक्तांनी असले मिसांव धीरपणी पाळलां आनी जैताचो मुकूट आपणायला. तर आतां त्याच सांता भक्तांची लदीन गावन ह्या उमेदवारींचेर देवाची मजत मागया. हो लितुर्जीचो सादो काळ देखून लदीनेक आमी सगळीं उपरांत याजकान आपोवणे दिल्ल्यांच दिंबी घालया. भोव मोगाळ भावा भयणीनो, याजकी मणयारपणां विंसलेल्या ह्या आपल्या सेवकांचेर सर पदवेदार देवबाप आपली सुबाम सर्गींची देणी वोत्त म्हणून मागया. दिंबी घालया. Sumbiaka klutka, Sumbiaka klutka, Kristaka klutka, Kristaka klutka, Sumbiaka klutka, Sumbiaka klutka. Bhagavati Marie Devace Maye, Bhagavan Mingeli, Bhagavan Deudutano, Bhagavan Snanik Zuva, Bhagavan Suze, Bhagavan Petruani Paulo, Bhagavan Andre, Bhagavan Zuva, Bhagavan Marie Magdalena, Bhagavan Stefana, Bhagavan Antiocha Inasa, Bhagavan Gloresa, Bhagavan Perpetuani Felicita, Bhagavan Agnes, Bhagavan Gregory, Bhagavan Agostini, Bhagavan Kursacha Zuma, Bhagavan Avilacha Teresa, Bhagavan Mortini, Bhagavan Benedicta, Bhagavan Athanasa, Bhagavan Bacila,
Bagewon Francis Ali Dominga, Bagewon Francis Savera, Bagewon Suamari Vianney, Bagewon Siona Cha Katrina, Bagewon Teresa, Bagewon Tomasa, Bagewon Gonzalo Garcia, Bagewon Suau Brita, Bagewon Suze Wasa, Bagewon Suau Paulo Dustria, Bagewon Sister Alfonsa, Bagewon Kolkata Cha Teresa, Bagewon Kursace Morie, देवाच्या सोमे संता भक्तांनो, प्रसन्न जा सर्व वाईटांतली सर्व पातकांतली सासनाच्या मरणांतली तुझ्या मुनशावाताराच्या गुटावरवी तुझ्या मरणाने पुनर्जीवनपणावरवी पवित्रत्म्याच्या देण्यावरवी आम्ही पातकी तुझे पोवे सबेक सलयाने सांभाळमो पाप सैबा आणि समय स्वर्गाच्या मनियाऱ्यांक तांच्या बेसान सांभाळमो सर्व लोकांक बरोशान आणि शांतीन लागी हाडमो आमकां तुझे सेवेंत घट कर आनी सांभाळमो ह्या विंचलेल्यांक आशिर्वाद दिमो ह्या विंचलेल्यांक आशिर्वाद दी आनी पवित्र करमो ह्या विंचलेल्यांक आशिर्वाद दी पवित्र कर आनी अभिषेक करमो
जेसू जिव्या देवाच्या पुता तुझे लागी मागता आयकमका क्रिस्ता आयक आमकां क्रिस्ता आयकमका क्रिस्ता दयेन आयक आमकां क्रिस्ता दयेन आयकमका सर्वेस्परा आमच्या देवा, ह्या तुज्या सेवकांचेर पवित्रात्म्याचो आशिर्वाद आनी याजाकी कृपेचें बोळ दी. तुजे मुखार पवित्र सेवेक आमी तांकां समर्पिता. तुज्या गणित उदारपणान तांकां सांबाळून व्हर म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. तकलेर हात दवरची रीत भोव पुरातन काळाची. आपोस्तलांनी दियाकोनांक विंचतना तांचेर हात दवरले आनी तांकां आपल्या मिसावांत वांटेली केले. ह्या त्या दिसातावन आज पर्यंत ही रीत चलोवनूच आयल्या. देखून मागणेच्या ह्या भोव पवित्र गुर्ता वरवीं आमचे भाव क्रिस्ताचे शाश्वीत मणयारी जावन बदलतात. गवळी बापांनी उमेदवारींचेर तकलेर हात दवरून मागता आसतना आमी मावूनपणी ही पवित्र घडी नियाळची. उपरांत हाजराचे सर्व याजक संस्कारांनी घेतिल्ल्यांचेर आपले हात दवरतात आनी आमी तोवळ भक्तीन पवित्रात्म्याक गीत गावन आत्मीक देणी तांचेर मागची. दयेकन उबी रावा. आमी बसचें. मणयारी दिंडयेर आसतात.
आतां गवळी बाप मणियाऱ्यांचेर संस्करण्याचे मागणें म्हणटा आनी तांची मागणी ती रायता. दयेकन सगळीं उबी रावया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदरा आनी शासनाच्या देवा, तूं आमकां पाव तुजे तावन सर मान उपजता आनी सर पदवी तूं वाडटाय. तुजे वरवीं सगळें वाडटा आनी तीर जाता. जाणवायन तिरायलेले तुजे मांडावळी प्रमाणे मनशांक तूं दिसान दीस अदीक संपूर्णायेक पावयताय. अशें पवित्र रिती वरवीं ह्या जागपणाचे वर्ग आनी लेविताचें मणियारपण तुवें स्थापलां आनी वाडयलें. तुजी परजा चलोवच्याक महायाजकाक अधिकार दिलोय तेन्ना तांचे सांगात्यांनी मणियारपणाचे आदारी जावच्याक आदारी वर्गाच्या आनी पदवेच्या मनशां विसलें. अशें अरण्यान मैजेक तुवें दिल्ली जाणटिकाय 70 बुदवंतां पावयली. हांचो आदार घेवन ताणें तुज्या वर्ते परचेक सोंपेपणी चलयली. तेच परी बलिदानां भेटोवंक आनी पवित्र रिती परतून परतून समारंभाच्याक तांकां फावत आसले याजाक करच्याक तुवें आरोनाच्या पुतांक तांच्या बापायची पदवी दिली. तेच मांडावळीन सरेस्परा तुज्या पुताच्या दरनुतांक सगळ्या संवसारार भावार्थ परगटूंक आदारी वर्गाचे शिकोणदार दिले. देखून सर्वेस्परा आमी तुजे लागीं मागता आमच्या असत्कायेक आदार लाभय, कित्याक इतली व्हड आमची असत्काय तितली तुज्या आदाराची आमकां अदीक गरज. सरेस्परा बापा, ह्या तुज्या सेवकांक ह्या जागपणाची पदवी लाभय म्हणून आमी प्रार्थना. पवित्रपणाचो ओत्मो तांच्या काळजांनी नव्यान घाल. अशें देवा तुजे कडचें घेतलेलें आदारी वर्गाचें मणियारपण ते सांबाळूंक आनी आपल्या साली वरवीं हेरांक भाग्यवंतपणाची देख ते जावं. आमच्या वर्गाचे प्रामाणीक सहकारी ते जावं आनी शुभ वर्तमान सगळ्या संवसारार पावों आनी सर राष्ट्रां जेजू क्रिस्त सवें एकवटून देवाची एक पवित्र पर्ज जावं. तुज्या पुता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्रत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवटी चलयता ससनाच्या ससनाक. दयेकन बसया. याजकांचे काजूल तांच्या याजकपणाच्या अधिकाराचो तशेंच आख्या देव पर्जेक सांगाता राखून व्हरच्या एकतराचो भायलो गुर्त अर्थबरीत ही न्हेसवणूक ह्या नव्या याजकांक आतां न्हेसयतात. तुम्ही पोतपर्यंत सुस्ता जेजू क्रिस्ताक नेसा. दुस्मानाचे पदवे विरोध तुम्ही पोतपर्यंत सुस्ता जेजू क्रिस्ताक नेसा. सत्कमर बांधनी कवचाचे सुवातेचे उर्बा जावं मोचे पायाचे भावार्थाचे घालीन सुजा बाले उर्जाचे तलवार तुमची जावं दैविक उदर देवाचे. दुस्मानाचे पदवे विरोध तुम्ही पोतपर्यंत सुस्ता जेजू क्रिस्ताक नेसा. बाप्तिस्मा वेळार आमकां क्रिस्माच्या तेलान पवित्र आत्म्यातय माखलां. क्रिस्माच्या वेळार परत्यान आमकां भावार्थांत तीर केलां. आज तिसरे फावटी त्याच क्रिस्माच्या तेलान ह्या नव्या याजकांक मागतात. हाचे उपरांत तांच्या माखलेल्या हातांक लागून जे जांचेर हात दवरतात ते देवाच्या कृपेन भरतात. क्रिस्त म्हणजे क्रिस्तोस देवाच्या माखलेल्या तावन आज हे भाव पवित्र जातात आनी तांच्या मध्यस्थपणा तावन हेर सगळें पवित्र जाता. सोम्या जेजू क्रिस्ताक ताच्या बापान पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन माखलेलो
क्रिस्ती परजा पवित्र करूंक आनी देवाक बलिदान भेटोवच्याक तसो सोमी तुका सांबाळू. सोमिया जेजू क्रिस्ताक ताच्या बापान पवित्र आत्म्याच्या शक्तीन मागलेलो क्रिस्ती परजा पवित्र करूंक आनी देवाक बलिदान भेटोवच्याक तसो सोमी तुका सांबाळू. सोमिया जेजू क्रिस्ताक ताच्या बापान पवित्र आत्म्याच्या शक्तीन मागलेलो क्रिस्ती परजा पवित्र करूंक आनी देवाक बलिदान भेटोवच्याक तसो सोमी तुका सांबाळू. लोकांची दानां भेटोवन तांकां पवित्र करूंक तशेंच आपले जिवीत क्रिस्ता सारकें जावन बदलूंक आदेश दिवन गवळी बाब आतां नव्या याजकाच्या हातांत उंडो आनी वायन दिता. देवाक भेटोवच्याक ताच्या पवित्र परजेची दानां घे. तूं करताय तें समजून घे. जेतून संभ्रमतलोय त्या प्रमाणेची आनी सोमियाच्या कुर्साच्या गुटा सारकें तुजें जिवीत जावं. देवाक भेटोवच्याक ताच्या पवित्र परजेची दानां घे. तूं करताय तें समजून घे.
जेतून संभ्रमतलोय त्या प्रमाणे जिये आनी सोमयाच्या कुर्साच्या गुटा सारकें तुजें जिवीत जावं. देवाक भेटोवच्याक ताच्या पवित्र परजेची दानां घे. तूं करताय तें समजून घे. जेतून संभ्रमतलोय त्या प्रमाणे जिये आनी सोमयाच्या कुर्साच्या गुटा सारकें तुजें जिवीत जावं. तूं याजक सासनाक मेल्किसेदेकाच्या वर्ग आसो. मुनियारपणाचे देणे घेतल्या उपरांत आतां गवळी बाप आनी वेदीचे रासचे याजक मात्र शांतेचो उमो दिवन ह्या मुनियारांक तांच्या एकतरान स्वागत दितात. देवाक भेटोवच्याक लोकांन हाडिल्लीं दाणां घे अशें सांगलें वडोलो गवळी बापांनी. ह्या आवय बापायनी तांच्या पुतांकच भेटयलां आनी हें दान मोगाचें आनी अभिमानाचें. हे तांचे पूत आपल्या मोगाळ आवय बापायनी उपकारी काळजान हाडिल्ल्यो काणिको आपल्या पवित्र हातांनी स्विकार करून देवाक त्यो अर्पितले. आनी उपरांत गवळी बापा संगी मेळोवन तांच्या मुनियारपणाचें पयलें एवकारिस्ताचें बलिदान सह भेटोवणी करून संभ्रमतेले.
म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हणून मागात. हे तुमच्या तंत्रे बलिदान आपल्या मनाक आनी वैमीक समजल्या की पवित्र सभेच्या दाबाक सर्वेस्पोर मानून घे. देवा, तुज्या याजकांनी तुज्या वेदी भोंवती तुजी आनी तुज्या परजेची सेवा केल्ली तुका जाय जाली. तुज्या सेवकाचें मणयारपण तुका सदां मानच्याक आनी तुज्या पवित्र सभेन सदां तकता तसलें फळ ताणें दिवच्याक ह्या यज्ञाच्या बळान दयेन फावो कर. क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारांनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व तई आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या एकल्याच पुताक तुवें नव्या आनी सासणीक करार असो परम याजक कसो मागलो आनी तुज्या परिमीत मोगा येवजणेन हें ताचें एकच याजकपण पवित्र सभेन चालू आसचें म्हूण तुवें निर्मिलें. आपणायलेले परजेक तो न्हयस रायाळ याजकपणान नेटयता, पूण भावपणाच्या मोगान थोड्या जाणां विंसून काडता आनी अशें ते हात दवरणे वरवीं ताच्या पवित्र मणयारपणान भागीदार जावंक पावतात. मनशा कुळाचे सोडवणेचें बलिदान ताच्या नांवान नवसरूंक आनी तेच बराबर तुज्या भुरग्यांक पास्काचें जेवण वाडूंक तो तांकां मणयारी नेमता. तुज्या पवित्र परजेक मोगान सोलोवंक उतरान पोसूंक आनी संस्कारांनी घट करूंक तो तांकां आपयता. तुजे सेवे आनी भाव भयणीचे सोडवणे खातीर आपलें जिवीत भेटोवंक आनी तशेंच तेच क्रिस्त सारके जावन तांणी तुका भावार्थाची आनी मोगाची थांबनासतना गवायकी दिवंक जागयता. देखून आतां सर्वेस्परा सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, करोस तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वखणटा. कित्याक तुजे तावन जेजू क्रिस्त तुज्या पुता आमच्या सोम्या वरवीं पवित्र आत्मेचे सक्तेन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपजता. उदेंती तावन आसता ते पर्यंत तुका एक निर्मळ भेटवणी करच्याक एक काशा परजातून जमयत आसाय. देखून बापा, कलतेपणी आमी हें मागणें करता. तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सोमी जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताची आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समरमता. तो पराधीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पोवची.
तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें रगत, पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचें पसत आनी समेस्त मनशां पसत तें वारोवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. बावट तसो गुटू परगटुया. सुम्या जेजू तुझे मरण आम्ही संभ्रमता, तुझे पुनः जीवन पावन आम्ही परगटता. तुझ्या येण्याक सुम्या जेजू आम्ही पातळेकता. बापा, आमचे सोडवणे पासो तुज्या पुतान सोंसलेल्या कश्ट मरणाचो, ताच्या अनंतरीत पुनर्जीवनपणाचो आनी सर्गार सडण्याचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टागात जोडल्या, तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पसताय तांकां ताच्या पवित्रत्म्यान भर आनी जेजू सवें एक कूड आनी एक ओत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका भेटयलेले सस्ती ज्ञान तो आमकां करूं आनी अशे देवाचे मये भो बगेवंत अंकवार मोरयेच्या तिचो पोती बगेवून झुजे तुज्या बगेवून दमदुतांच्या आनी वैभवी रक्तसाक्षांच्या आनी समेस्त भक्तां सांगाता तुवें विंचून काडलेल्यांच्या दायजांत आमकां वांटो मेळूं. तांचे विनवणेन आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विश्वास धरता. सर्वेस्परा, ही संधानाची बाली अख्ख्या संवसाराची शांती आनी सडवण संपूर्ण करूं. ह्या संवसारांत वाटसुरे तुजे पवित्र सभेक तुज्या सेवका फ्रांसीस आमच्या बघेवन बापाच्या आनी पिटर पावल आमच्या घोवळी बापाच्या सांगाता समेस्त घोवळ्या आनी आज पवित्र सभेचो याजक जावंक संस्कारलेल्या ह्या तुज्या सेवकां आनी सगळ्या संस्कारलेल्या सेवकां आनी तूं आपणायताय आसाय ते सगळे तूं परचे बराबर बावार्थान आनी प्रिती मोगान तिरकर. तुजे हुजीर तूं एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दायेन आयकून घे. काणवल्या बापा, संवसारांत शिपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे तें एकठांय. आमच्या मेल्ल्या भाव भयणीक आनी तुजे इश्टागतेंक ह्या संवसाराक अंतरलेल्या समेस्तांक मायपासान तुज्या राजांत घे. थंय आमी तुजी महिमा बघून ससनाक दोशी जातल्या म्हूण आमकां बरवसो आसा. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं ताचे उद्देश सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपोदवेदार बापा सर्वंदान आनी वैभव तुका सासनाच्या ससना. आमच्या सुडुंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन दीर घेवन म्हणया. आमकां निवार.
सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सडवणदारा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान त्रेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळटीन सरपातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. समया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मता म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दियेन एकवटान सांबाळ. तुजी येताय राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक समेची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसो. एकामेकाक शांती दिया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी. आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी.
सोरो कांजीन घेऊन रक्तान तुझ्या बदलोय आत्मीक पिवन जाऊन शिसांग दिलोय नवो करा स्थापित करूंचा तुका सोम्या भेटोन दिलोय ये सोम्या जेजू काळजान मोज्या बर्ते मोगान तुझ्या वोत करपेशी वोदयेन तुझ्या कालत्या जिणेचेर मोज्या ये सोम्या जेजू काळजान मोज्या बर्ते मोगान तुझ्या वोत करपेशी वोदयेन तुझ्या कालत्या जिणेचेर मोज्या Imania jewnat undo modun masan tuja badaloy atmikan zaun shisan tuin diloy tuja ula sakin guruncha adi sumya amka diloy सोम्या जेजू काळजान मोज्या बर्ते मोगान तुझ्या वोत करपेशी वोदयेन तुझ्या कालत्या जिणेचेर मोज्या Gita tuka somia Surya moja kaisa Din washimon moje upkar tu sobaudu Bala boda ananda Gita tuka somia Surya moja kaisa आमची सोडवून केली देखून Shima
शिमोन मुझे उपकार तुझो बावडू भरला मोडा आनंदा दिता तुका सोमिया सगळ्या म्हज्या काळजा प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमी भेटयलेल्या आनी सेवल्या ती दैवीक बली तुज्या याजकांक आनी सगळ्या तुज्या सेवकांक जिवीत दिवं अशें सासणीक प्रितीमोगान तुका एकवटून तुज्या महिमेक फावो ती सेवा करूंक ती पावो क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आतां बिस्प निमाणे आमकां आशिर्वाद दितेच नवे याजक उपरांत आमकां आशिर्वाद दितले. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. विश्वासीपणान याजकपणाचे कायदे तुमी पाळच्याक पवित्र सभा घडलोलो आनी चलयतलो सर्वेस्पर देव आपले कृपेन तुमकां निरंतरी राखूं. तोच तुमकां ह्या संवसारांत दैवीक प्रितीमोगाचे सेवक सताचे साक्षी आनी संदानाचे विश्वासी मणयारी करूं. भावार्थ्यांक जिवो उंडो आनी जिविताचें उतर दिवन ती अदीक आनी अदीक क्रिस्ताच्या कुडीच्या एकवटांत वाडच्याक तो तुमकां खरें गवळी करूं. आनी हांगा एकठांय जाल्ल्या तुम्हा सगळ्यांचेर सरपोतवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आशिर्वाद घालूं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. सरपोतवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून या क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. देखून बसात. आतां उपकार आठवणेचे हे मोठवें कार्यक्रम पयलें जावन आमच्या मुखार येता आमचो प्रोविन्शियल बाप ताची दिनवासनेची उतरां उसारच्याक. संतोसान आमची काळजां भरल्यांत आनी ताजे की चड संतोश काळजांनी उमळून येता आमच्या नव्या याजाक बाप मेल्विन निकेश आनी किरण. आमी तांकां कॉंग्रॅच्युलेशन म्हणटा. आमच्या सगळ्यांचे आवडे ते तुमचे सगळ्यांचे आवडे संगाता घालन हांव तांकां बरें मागतां शुभाशय पठयतां. बिस्पांनी जायतीं सांगलें आनी तें सुरू केल्लें तें काम मुखार सुरू वचून दी. हांवें जे सांते राजा आपणाच्या निमाण्या घडयेर म्हणाली हांव वेगज मते दू आय एम डॉटर ऑफ द चर्च. आज आमच्या भावांक बेसाबानी धर्माध्यक्षांनी सांगलां इगज मतेचे सेवा जावचे इगज मतेचे सेवक दे आर द सन्स ऑफ द चर्च. आनी त्या इगज मतेक आज ते एक याजाक आमकां कार्मेलीत वर्दीक आमच्या कर्नाटक गोवा कार्मेलीत प्रॉविन्साक इगज मतेक पावो जाल्यार देवाक जावं वर्गां. ह्या हो संतोश आमकां आसा करून साद जालो कित्याक आमच्या बेस्पांनी हांगासर येवन आमच्या ह्या थेगान भावांक याजाकी मंजेरपणाची दिक्षा दिली. आमचे बिस्प आमचेर केदाळे मोग आनी मायपास दोन आसात आनी आमी केदाळे असले संगती सक्रामेंताची संगती इसारल्या वेळार काल सांजेर 4:30 वरांचेर येवन पावले. मात्र ते
आमचे नवे येज्याक तांकां मेळोवंक गेल्ले बेंगलोर तांकां मिटींग आसलें पूण तांणी जायत म्हणलें आनी हांगासर आयले आनी आमचे सांगता हे सक्रामेंताचे मीस भेटोवन आमच्या भावांक येज्याकी दिक्षा उबारली विस्वान तुमकां आमी सगळ्या क्रमिलितांच्या नांवान चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा हे आमच्या भावांक आज कितले बेगीन घडलें गी म्हूण बघता पूण 13 वर्सांची लांब तरबेती आनी तरबेते वेळार तांकां आदार दिले तांचे तरबेतदार फ्रोमेटस सुपिरियर्स आनी तशेंच सांगात दिले कार्मेलीत भाव न्हयस याजाक बघा तांचे सांगता शेवट आनी ल्हान भाव सगळ्यांनी तांकां आदार दिल्या आनी देवाच्या आशिर्वाद मदल्यान आज ही कृपा फाव जाल्या तांकां समेज तांकां देव बरें करूं आज इतले जण ह्या जाग आसात पूण प्रत्येक जाणान रजेर म्हूण आयिल्ले आमचे समार कर्मिलेत ह्या जाग कॅनडात हांवन इटलीत हांवन सावथ आफ्रिकात हांवन तांचे रजेचो दीस पूण हांगासर येवन ह्या भक्ती कार्यांत मांडिल्ले जावन तांचे बांदपण तांणी दाखयलां तशेंच आमच्या कॉवेंतांत हांवन सगळे सडाव जावन सगळ्या कॉवेंतांत हांवन पयस जावन जायते आमचे भाव आयल्यात तशेंच जायते आमच्या ह्या पाद्र्याबांच्या फिरगजींताय फिरगज जाक आयल्यात तांचे इश्ट जाक आयल्यात आमचे इश्ट जाक आयल्यात कर्मिलितांचे इतले जण याजाक येवन आमच्या आजाका पासून पागलां तुमकां समेज तांकी देव बरें करूं पूण प्रत्येक तरान जावं गुत्त जायना म्हणून मोदेन रातीर येवन पावल्यात आमच्या जनरलाचे सलायदार आमी ताका डेफिनेटर म्हणटा आमचो पयलींचो प्रोविन्शियल तो जायना म्हणलो मागीर निमाणे वेळ करून म्हळ्यार बरी मोदेन रातीर आसा सकल तक्षणा पाटी वेतात आनी पयस हांगासर येवन आमच्या भावांचेर आनी आमचेर मोगदन आयिल्ल्या फादर जेम्स पियूस डिसोजा हाका आमी चड आनी चड देव बरें करूं आनी तुमकां समेज सांग भावनान भयणीनो देव बरें करूं हो संतोश असो दीस पूण हो संतोष सगळो जावंक आसा जालो आमच्या ह्या नव्या जगाच्या आवय बापायनी उदार मनान तांच्या भुरग्याक एक मातयेक कर्मेलीत वटेन अर्पण दिलें अशें प्रत्येक तरान आमी तांकां देव बरें करूं म्हणटा सगळ्या आवय बापायंक ताज्या भाव भयणीक तांच्या कुटुंबदारांक सगळ्यांक आमी देव बरें करूं म्हणटा तुमचें बाळ तुमी आमकां दिलां आनी आमी सदांच आभारी जावन आसतले हांव न्हयच तुमी आमकां दिलां पूण आमी तुमी सगळीं आमच्या कुटुंबाचे संदे जाल्यात वेसपान सांगलें सगळीं घसमाता एक पवित्र कुटुंब पीपल ऑफ गॉड तुमी प्रत्येक तरान तसलो एक सॅक्रिफायस करून उदार मनान तुमच्या भुरग्यांची भेटवणी करून इगज मातयेन मनियरपण चलोवन व्हरूंक जेजूचें काम मुखार सून व्हरूंक सॅक्रिफायस केला आमी सदांच तुमच्या आभारी जावं तुमकां देव बरें करूं म्हणटा तुमकां समेज बसत आमी मागता आमच्या बेवसाद आमी मागता कित्याक गोळीकपणाचें हें जबाबदारी व्हरता आसतना खंडीत जावनी मागण्याची खंडीत जावनी गरज आसा बिसायबानो आमकां आमी सगळे कर्मिलेत तुमकां भास दिता आमच्या मागण्यान तुमचो उडास दवरता सरेस्वराची आशिर्वाद सदांच तुमचेर आसन मागता समेस्तांक देव बरें करूं आनी आमच्या नव्या जाका परत्यान आमचे शुभाशय आमचे तेगी नवे याजक सांगाता बसोवन गंभीरायेन बरोवन आसले चड करून तांणी असली तयारी करची तांच्या परिक्षेक ताच्या उपरांत परिक्षा जाल्या तांच्यो मागीर आमी चिंतलें कांय शर्मांव तयार करतात आसा दिसता म्हूण पूण तेगी जण सांगाता मेळोवन मागीर आमकां कळ्ळें आज तांचे उपकार आठवणीची उतरां ते बरयते आसात म्हूण देखून त्या गायच्या तर्फेन मुखार येता बाप मेल्विन मोगाच्यानो संतोष बरयत खालजान उपकारी मनान दिनवासण्याची 2 उतरां पयल्यान पयलें हांव अर्गां दितां धन्या देवाक आनी कार्मेल मायेक आयच्या दिसा ह्या कार्मेल वटणींत आमकां एक याजक जावंक विंचलां देखून तुमी आमच्या इन्विटेशन कार्डार पडला तर आमी तर ऑल इज ग्रेस म्हणलो ध्येय काडला सर्व देवाची कृपा हांवें इन्विटेशन डिझायन केल्या उपरांत प्रोविन्शियल बापा लागीं दाखोवन परोवणी खातीर दाखयल्ल्या वेळार प्रोविन्शियल बापाने विचारलें सडावत मुस्त जण यो तीम काडटात न्हय गी तुमी कित्याक काडला आमची तेगांची जाप ही जावन आसा फाटल्या 13 वर्सांनी आमी फाटीं पळयत आसतना आमच्या जिणयेंत देवाची कृपा सोडल्यार दुसरें कितेंच दिसना जर तर आमी आज हांगा याजक जावन उबे आसा ही देवाची कृपा मात्र आमी फावो न्हय
देखून आज धन्य देवाक आनी कार्मेल मायेक आमी अर्घां दिता. हांव प्रत्येक रितीन उपकार बावडटां मंगळूर दियेसीसीचो गवळी बाप अदीक मानादीक दोतोर पिटर पावल साल्दाना हांचो आयच्या ह्या बगे दिसा ह्या जाकी दिक्षा दिवन आमकां तांणी ह्या जाकी वर्गाक उबारलां. गवळी बापानो, तुमकां देव बरें करूं आनी आमच्या ह्या जाकी मणयारपणांत आमची मागणी तुमकां बसयता आनी तुमच्या मिसांवाक बरें मागता. देव बरें करूं. हांव उपकार बावडटां आमच्या आवय बापायचो, भाव भयणीचो, भावजीचो, सर्व कुटुंबादारांचो. तांणी आमकां मोगान आनी देवबिरांतेन वागयलां. आमच्या खातीर जायते कश्ट तांणी काडल्यात आनी आमी ह्या फावंडाक फावो जे थर तांणी जायती मागणी भेटयल्या. तुमच्या ह्या सॅक्रिफिसाक देव तुमकां 100 वांट्यांनी आशिर्वाद दिवं म्हूण मागता आनी तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. हांव देव बरें करूं म्हणटा आमचो डेफिनेटर जनरल मानादीक बाप पियूस जेम्स डिसोजा. जायती जबाबदारी कामां आसल्यार केवळ आमची वर्दीक येचे म्हणूनच काल राती येवन हांगासर येवन आमचे सगळीं आसात. फादर, तुमच्या मोगाक आनी तुमच्या हाजीरपणाक, तुमच्या बेसामाक आमी तुमकां देव बरें करूंक म्हणटा आनी आमची मागणी बसयता. थँक्यू फादर. हांव दिनवासनी पाठयतां आमच्या प्रांतीय वडील मानादीक बाप फादर जॉर्ज सांतुमायर हांकां आमच्या वर्दी विशांत हांचे लागीं विचार केल्ल्या वेळार ताणें मोगान सर्व तयारी करूंक आमकां कुमक केली. आनी सर्व सलाह पाठिंबो आनी सर्व तराची कुमक तांणी आमकां केल्या. फादर, तुमकां आमी काळजांत देव बरें करूंक म्हणटा आनी आमची मागणी बसयता. देव बरें करूंक फादर. आयचो सगळो संभ्रम बऱ्या रितीन चलजे तर ह्या बागेवन झुजेक समर्पिल्ल्या ह्या कोवेंताच्या सर्व संध्यांनी जायती मिनात केल्या, वावर केला. सर्व रितीने सहकार दिल्ल्या ह्या कोवेंताच्या वडील मानादीक बाप चार्ल्स सेरावो, तरबेतदार बाप लॅन्सी लुईस आनी ह्या पुणचेताचे डिरेक्टर मानादीक बाप रॉवेल डिसोजा आनी कार्मेल स्टुडियोचे डिरेक्टर मानादीक बाप स्टीफन लोबो, कोवेंताचे सर्व याजक आनी आमचे भाव, तुमकां समेज तांकां आमी ऋणी जावन आसा. देव बरें करूंक म्हणटा आनी आमची मागणी बसयता. देव बरें करूं. आमी उगडाक काडूंक फावो आमचे सांगाती जावन आसचे बाप जिग्नेश, दियकोन राकेश, दियकोन नावीन हांचो आनी आमचे आदीं गेल्ले आनी उपरांत आयिल्ले आमचे सांगाती भावांचो. आमच्या ह्या 13 वर्सांच्या पयनार आमी तांचे संगी जियेल्या. सांगात आमी मागणें केल्या, सांगात आमी खेळल्या, थोडे फावटी इल्ल्यो लुटी केल्यात. तांचो सांगात आमकां केदाळाय प्रोत्साहक जावन आसलो. तुमच्या सांगातपणाक आज आमी तुमचो उपकार आटयता आनी तुमकां देव बरें करूंक म्हणटा. हांव उपकार बावडटां आमच्या आदल्या प्रांतीय वडील बापांचो, मानादीक आर्चिबाल्ड गोसाल, मानादीक चार्ल्स सेरावो आनी मानादीक पियूस डिसोजा हांचो. हांचे बराबर आमच्या विविध हंतांनी आमच्या तरबेती वेळार आमकां सहकार दिल्ल्या आमच्या तरबेतदारांचो, वडील बापांचो आनी अत्मीक दिरेकदारांचो आनी प्रत्येक दारान आमचो वोकेशन प्रमोटर फादर दीप फेर्नांडीस हांचो. बापानो, तुमकां समेजतांक आमी काळजांत देव बरें करूंक म्हणटा. आमी उपकार बावडटा आमच्या फिरगतीच्या सर्व विगार बापांचो. आमी रचेर केल्ल्या वेळार आमकां उक्त्या मनान स्वागत करन आमकां प्रोत्साह दिल्या तुमकां आमी काळजांत देव बरें करूंक म्हणटा. आयच्या दिसा हांगासर आसात जेपू सेमिनारीचे रेक्टर मानादीक बाप रोनाल्ड सेरावो आनी जेपू सेमिनारीचे प्राध्यापक, तांकांय आमी काळजांत देव बरें करूंक म्हणटा. आमच्या ह्या जागी तरबेती वेळार हें एक लांब पयन आमच्या मोगाच्या जायत्या जाणांनी आमकां आमचे पासून मागणें भेटयलां, जायती कुमक तांणी केल्या आनी हेर रितीचोय आदार दिल्या. सर्वांचो उगडास काडूंक आमकां आशा आसा तरी
प्रत्येक तराम आज आमी उगडास काडटा आनी देव बरें करूंक म्हणटा आमच्या आध्यात्मीक आवय बापाय जावनाच्या तांकां तांणी आमच्या बसत मागलां आर्थीक रितीन तांणी आमकां सहकार दिला तुमकां समेस्तांक आमी देव बरें करूंक म्हणटा आमचेर मोग दवरून हांगासर लागीं तावन पयस तावन ह्या संभ्रमाक भाग घेवंक आमचे खातीर मागून सर्व कार्मेलीत पाद्री आयलात आमच्या दिएसीचे आमच्या मोगान हांगासर 6 जाण याजाक आयल्यात तुमकां समेस्तांक आमी देव बरें करूंक म्हणटा आयच्या संभ्रमाची लितुरची भोव सोबीत आनी अर्थभरीत रितीन चलोवन मेल्या मानादीक रुडॉल्फ फिल्टो फादर तुमकां देव बरें करूंक म्हणटा आनी आमची मागणी बसयता आज मादूर ताळ्यान गायन करून ह्या संभ्रमांत भक्तीपणी आमकां भाग घेवंक आदार दिल्ल्या कार्मेल खोयराच्या सर्व सान्यांक आनी आमच्या भावांक आमी काल जाणता देव बरें करूंक म्हणटा आयच्या संभ्रमाचें जेवण तयार केलां लस्रादो केटरर्स आसो मालक म्हजो काजीन सिल्वेस्टर लस्रादो आनी कुमक केल्ल्या सर्वांक आमी खास जाणता देव बरें करूंक म्हणटा मोगाच्या सैऱ्यानो हांगासर आमचेर मोग दवरून आमच्या वसोत मागूंक हांगासर जमलेल्या तुमकां समेस्तांक आमी खास जाणता देव बरें करूंक म्हणटा आनी जी कोणाक हांगा येवंक फावो जावना ती आमच्या बसत मागोन आसात तुमकां समेस्तांक आमी देव बरें करूंक म्हणटा आनी आमची मागणी बसयता समेस्तांक देव बरें करूंक आमच्या मंगळूरच्या बिस्पाची उतरां केदाळाई मोतयां सारकी मोतयां थोडींच आसतात पूण चड मोलादीक देखून आतां मोलादीक उतरां आमच्या बिस्मांत नव्या याजकांक उल्हासूंक हांव आशेतां प्रत्येक जावन बाप मेल्विन बाप किरण बाप निकेश तांणी काडिल्लें हें मॅट जिणेच्या अखेर पर्यंत विस्वासीपणी पाळूंक सुरेस्पर देव तांकां आदार दिवन दी तांकां शाबास म्हणटना तांचें विश्वासीपण ताचें फळ तांकां आनी तांच्या मेळाक आनी सक्कड देव परजेक लाभोवन दी म्हूण मागता आज ह्या वक्ता प्रत्येक जावन हांव शाबास म्हणटा हांगासर आसच्या तांच्या वडिलांक मानादी बाप पियूस डिसोजा डेफिनेटर मानादी बाप जॉर्ज सांतमायर प्रोविन्शियल आनी मानादी बाप चार्ल्स सेरावो हांगासर वडील सुपिरियर सर्व कार्मेलीत याजकांक तांच्या नव्या याजकांच्या वडिलांक सैरधैर्यांक कुटुंबादारांक हांव उल्हासितां कित्याक आमकां पवित्र सभेंत एक नवें दिरवें ते ग्राय मेळ्ळ्यात आनी ते ग्राय केदाळाई जेजूक सोदून गेल्ले बेतलेमाक ताका तांणी देणी भेटयल्ली आज तांणी आपणाकच एक देणें जावन भेटयलां ताचें की वर्तें देणें ना आपणाकच तांणी भेटयलां आसता ही पवित्र सभा तांचे मारिफात बळवंत जावं दी फळादीक जावं दी आनी देवाच्या उतराचो सुवाद सगळ्यांनी प्रसारून दी म्हणून म्हजें मागणें हांगासर प्रत्येक जावन हांव तांकां उडास हाडटां ह्या त्या गांबावांक 3 फावटी क्रिजमाच्या तेलान तांकां मागणी लाभली पवित्र स्नानांत क्रिजमांत वा तिरावणेंत आनी आज याजकपणाची आनी तशें आसतना हे 3 फावटी पवित्र सभेन शिकोवचे प्रमाणे पडुल्लो तो बांद वा पुसून काडून नातली मोर कोणाच्यान पुसून काडूंक जायना ती दोड्या त्या बळान सोम्या तांकां बांदला आसता सोमी तांकां सदांच राखता आनी विश्वासी रावता म्हणल्याची ही एक साक्ष जशें सोमी विश्वासिकी तशें हे आमचे बावी सोम्याक सदांच विश्वासी रावोवन दिता आनी ताच्या शेळयांक सोलोवन दित सोरोवन दित पोसोवन दित वागोवन दित जशें हांवें वडोल सांगलें एक ल्हानशा बोकडेच्या पिलाक शेळयेक आमी कशें सांबाळटा त्या मायपासान कलतेपणान बोळेपणान टेंडरनेस म्हणटा हांव कोंकणींत खंयचो शब्द गुतना तरणे अंकरी कशी आसा त्या अंकरेक कशें आमी जोगासणेन सांबाळटा तशें जोगासणेन देवाच्या परजेक हर एकल्याक सांबाळून दी हर एक संबंद मोलादीक जर तर त्या सेवकाक ताच्या दनयाचो टागोर असो संबंद मोलादीक कोलोय त्याग करूंक तयार आसलो तशेंच ह्या आमच्या भावांकी हो संबंद देवाच्या परजे कडेन हर एकल्या कडेन संबंद दवरूंक
तो मोलादीक आनी देखून तांणी व्हड सॅक्रिफायस करी जाय जर आल्तारान न्ही हर एकल्या खातीर सॅक्रिफायस करूंक पडटलो ना जाल्यार संबंद उरना आनी असलो संबंद मोलादीक जाय पुरतो सॅक्रिफायस त्याग करूंक आसा तवळ तांकां देवाचें बळी मेळटा ह्या सक्रामेंताचें बळ आनी सोम्याचे आशिर्वाद सदांच तांचे थंय आसा आनी तें आसूं दी म्हणून म्हजें मागणें शाबास मोगाळ भवानो सोम्याक सदांच विश्वारी रावा ताचे बरे गवळी जाया. आतां आमी निमाणें गीत गायता हांव ताच्या पयलीं एक दोन सुचना दयेकन मोतीक वरा. पयलें जावन हें निमाणें गीत जाल्या उपरांत सर्व याजकांनी एक तस्विरे खातीर इगर्जेच्या मुखल्या बलकांवाक वेचें. मी गीत जातच नव्या याजकांक उल्हासूंक तुमकां जाय तर इगर्जे भोंवतणी आमकां व्हड वाठार आसा. दयेकन इगर्जे भितरली आमची माणसूगाय सांबाळा कित्याक हांगा आवाज करिनासतना हेर फोटोवंक अवकाश करिनासतना जाता तितलें मागूंक अवकाश करून दिया. देखून तुमकां ग्रूप फोटो आनी कितेंय जाय तर इगर्जे भोंवतणी दाराळ जागो आसा भायले वाठार वापरा. ताच्या उपरांत याजकांनी तुमची मुस्तायकी मिसाची मुस्तायकी काडच्या खातीर तुमी नेसल्ल्या जाग्याकच त्या कोपेलाक वेचें. हाच्या उपरांत हेर खंयचेच कार्यक्रम ना देखून ह्या वेळार तुमकां जेवणाक आमी आपोवणें दिता. जेवण आसा तुमकां सुयोग दिला आमच्या तिसल्या तुमी कार्मेल ग्रोट्या कुशीन वेचें. थंय वयर एक हॉल आसा सकला एक ल्हान हॉल आसा थंयसर वचून तुमी तुमचें जेवण घेवचें. दयेकन निमाण्या गिता खातीर सगळीं उबी रावया. याजकांनी धर्मिकांनी तुमकां जेवणाक